सेंट क्लारा हायस्कूल आणि हांव नवे यत्तेन शिकता। ही काणी दोन भुरग्यांची जे एका गावांत रावताली। एक भुरगो 6 वर्साचो आणि दुसरो 10 वर्साचो आशिल्लो। दोगूय भुरगीं खूब बरी मित्र आशिल्ली। सदांच वांगडा रावताली, जेवताली, न्हाताली आणि खेळटाली। एक दीस दोगूय मित्र आपल्या गावासून मातशी पयस वतात आणि खेळटा खेळटा जो 10 वर्साचो व्हडलो भुरगो आशिल्लो तो एके बायेंत पडटा आणि भिवून व्हडल्यान रडोंक लागता। ताचो मित्र जो 6 वर्साचो धाकटो भुरगो आशिल्लो तो हेवटेन तेवटेन पळयता, पूण ताका असो कोणूच दिसना जो ताच्या मित्राची मदत करूंक शकतालो। पूण तेन्नाच ताची नदर एके बालदेर वता। त्या बालदेक एक दोरी बांदिल्ली आसता। त्या धाकटुल्या भुरग्यान मातूय वेळ अनर्थ करिनासतना ताणें ती बालदी बायेंत उडयली आणि आपल्या मित्राक घट्ट धरपाक सांगली। ताच्या मित्रान ती बालदी घट्ट धरली आणि त्या धाकटुल्या भुरग्यान आपली आख्खी शक्ती लावन पिसो कहो आपल्या मित्राक बायेंतल्यान भायर ओडूंक लागलो। ओडीत ओडीत ताणें आपलो आख्खो जीव लायलो आणि जेन्ना मेरेन ताचो मित्र भायर आयलो ना त्या मेरेन तो ओडीत रावलो। देखून खूब त्रासान ताचो मित्र बायेंतल्यान भायर आयलो, ताचो जीव वाटावलो। हांगा बसून सगळें बरें जालें। दोगूय मित्र एकामेकाक वेग मारून रडलीं, हांसलीं, खूश जालीं। पूण तांकां एक भिरांत दिसताली की जेन्ना आमी गांवांत वतले तेन्ना सगळीं आमकां मारतलीं, तापतलीं जेन्ना आमी तांकां बायेंची ही घडणूक सांगतले। पूण अशें जालें ना। जेन्ना ती दोगूय मित्र गांवांत वतात आणि लोकांक बायेंची ही घडणूक सांगतात तेन्ना कोणूय त्या भुरग्यांचेर विश्वास करिनात, कित्याक तर त्या 6 वर्साच्या भुरग्याक इतली तांक नाशिल्ली की तो 10 वर्साच्या भुरग्याक बायेंतल्यान भायर ओडून ताचो जीव वाटावतलो। पूण त्या गांवांतल्या एकूच मनशान त्या भुरग्यांचे घडणुकेचेर विश्वास केलो। ताका सगळीं रामू काका म्हणटालीं। रामू काका त्या गांवांतल्या जाणट्यांतलो खूब हुशार जाणटो आशिल्लो। सगळे लोक तांकां खूब सम्मान दितालीं। लोकांक दिसलें रामू काका केन्नाच फट उलोवचो ना आणि तो असो म्हणटा जाल्यार हाच्या फाटल्यान कितें तरी विचार आसतलो। ह्या विचारान सगळे लोक रामू काका कडेन वतात आणि म्हणटात, काका आमकां कांयच कळना, अशें कशें जावंक शकता? 6 वर्साचो भुरगो 10 वर्साच्या भुरग्याक बायेंतल्यान भायर ओडून ताचो जीव कसो वाटोवंक शकता? तूंच सांग। रामू काका हांसपाक लागता आणि म्हणटा, हांव कितें सांगू? हो 6 वर्साचो भुरगो सांगता न्हय की ताणें बालदी बायेंत उडयली, ताच्या मित्रान बालदी धरली, ताणें दोरी ओडली आणि ताचो जीव वाटावलो। सगळे लोक रामू काकाचें तोंड पळोवपाक लागतात। थोड्या वेळान रामू काका म्हणटा, प्रश्न हो ना की ह्या भुरग्यान हें काम कशें केलें, प्रश्न हो आसा की हो भुरगो हें काम करपाक कसो शकलो, ताका इतली तांक कशी येयली। आणि हाचो फक्त एकूच जाप आसा की ज्या वेळार ह्या भुरग्यान हें काम केलें त्या वेळार त्या जाग्यार पयस पयस पासून असो कोणूच नासलो ह्या भुरग्याक हें सांगपाक की तूं हें करपाक शकचो ना। अशेंच जाता जेन्ना आमी लोकांचे नेगेटिव्ह कमेंट आयकत रावतात, जेन्ना लोक आमकां सांगतात की तूं हें करपाक शकचो ना, तेन्ना आमी भेड्डे भाशेन वागुया, तेन्नाच आमी आमची सपनां खर करूंक शकतलीं। देव बरें करूं।